महाराष्ट्रात जे कितें घडामोडी चल्ल्या त्या पार्श्वभूमीचेर जे 39 आमदार शिवसेनेचे आणि 11 ते 12 अपक्ष आमदार हे गुवाहाटीन आसात आणि ते गुवाहाटींतल्यान आसामांतल्यान भायर सरिल्ले आसात ते गोंयांत येवपाचे आसात। गोंयांत तेंच्यांनी पणजे हांगा एक रिसॉर्ट बूक केलेलो आसा। सुमार 71 सुमार तेंच्यांनी रूम बूक केलेले आसा आणि फाल्यां तेंची जी टेस्ट आहा फ्लोर टेस्ट आहा महाराष्ट्रांत जावपाची टेस्टीक ते हांगाच्यान वचपाचे आसात। पूण आमी जाणात की फाटल्या दिसांनी महाराष्ट्रांत जो बोवाळ चल्ला सद्या तो बोवाळ गोंयांत कनेक्शन कितें तर गोंयच्यान वचपाचें आहा। तुम्ही पळोवंक शकतात की आमी दाबोली एअरपोर्टाचेर आसात आणि लागचींची सेक्युरिटी तुम्ही पळयतात कितलीशी सेक्युरिटी फोर्स घातलेलो आसा। आमकां जे हांगासरल्या पुलिसांनी सांगलां की चडशे DYSP सगळे PSI PI सगळे पोलीस पर्सनल सगळो फोर्स हांगा घातिल्लो आसा। तुम्ही पळोवंक शकता ही A2 एक्झिट म्हणटात ते गोवा एअरपोर्टाची आणि एक दुसरो एक्झिट पॉयंट जो आहा तो दुसरो A1 एक्झिट हो A1 एक्झिट हांगाच्यानूय येवं शकतात ते। अजून तरी त्यांच्या खातीर कसलो ट्रान्सपोर्ट म्हणटा तो हांगा कांय दिसना आमकां। आनी एक म्हणजे पुलिसांनी हांगा जे प्रायवेट गाडयो रावताले पयलीं हांगा बीन लोकांक देंवयताले जावं आनी कितें करताले त्या गाडयांक सद्या रावपाक तरी चान्स ना। हांगा सगळे खाली केल्लेले आसा आणि सकाळच्यान पुलीस बंदोबस्त केल्लेलो आसा। प्रुडंट ही सगळी जी गजाली जे घडटात तेची तुमकां अपडेट दीत रावतली। आमी हाच्या फुडें मागीर कळटलें कितें पणजे वचोन तेंचे आयज रातचें कितें घडटलें। महाराष्ट्रांत जो कितें बोवाळ जाला तरी आमकां गोंयच्या सद्या म्हणटा तो पुलीस यंत्रणेचो बरोच भार आयिल्लो आसा।